हय म्हाका दिसता JRC रुला प्रमाणे सगळ्यांनी केल्लें आहा इम्प्लिमेंट. स्पीकर सर, JERC प्रमाणे सगळ्यांनी न्ही फक्त पॉंडिचेरी आणि गोवा म्हज्या अदमासान स्टेट्स आसा विच हॅव डिपार्टमेंट्स, रेस्ट आर ऑल कॉर्पोरेशन्स. 2010-2011ची एक जी म्हायती मेळिल्ली आशिल्ली तातूंत फक्त गोवा इज द ओनली स्टेट विच इज शोईंग प्रॉफिट. ऑल द अदर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स आर शोईंग लॉसीस थ्रू आउट द कंट्री. सो पयलो म्हणल्यार आमकां हो जाय आशिल्लो काय ना हाजेर केल्ली आसा कारवाई. दुसरें बाब सुभाषान म्हणिल्ले भशेन वन वे वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर टू बी इन्क्रीज्ड इन दी सेम एग्रीकल्चर सेक्टर पयले 300 मीटर आमकां फ्री मेळटाले एग्रीकल्चर मनशाक वायरींग जावं बाकीचें. आतां पयल्याच्यान सुरू जाता. स्पीकर सर, प्रश्न जो आसा तो मल्टिपल डिपार्टमेंटाचो आसा, कारण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कम्स अंडर मी. तो इलेक्ट्रिसिटीचे रिप्लाय करूंक शकता. इफ ही वॉन्ट्स आय विल एक्सप्लेन इट. I will just complete my thing. Because he can reply you from electricity side. From agriculture side, if you want, I will respond. It is related to electricity department. The connection is released from electricity. See, electricity department has to go by law. There is a law called as Electricity Act, under which joint regulatory authority is appointed for Union Territories and State of Goa, which is a commission. It goes through all your costing and gives you the tariff. That is what has been implemented, including they are now insisting. In fact, this problem is very severe because street lighting is being insisted from Panchayat, and in cities, the bill of lighting is being insisted from urban department. That is their rule. They say that you cannot load this on the consumer. It has to be borne by the concerned department. If agriculture has to give concession, agriculture department will have to bear the burden of it. Electricity department can't bear the burden. So if you want overall government policy, I will reply. If you want only electricity, he will reply. Speaker sir, ऑनरेबल सीएमान म्हणिल्ल्या प्रमाणे आतापर्यंत JERC इम्प्लिमेंट जावन जवळ 5-6 महिने जाले. गव्हर्मेंटान हाजेर कितें लक्ष घाला आनी वॉट डज द गव्हर्मेंट प्रपोज टू डू फॉर द आम आदमी वेन इट कम्स टू दीस कंज्युमर वेन ही हॅज टू बेर दीस कॉस्ट. कित्याक JERC हॅज इट बीन इम्प्लिमेंटेड इन टोटल? हॅज इट बीन इम्प्लिमेंटेड? हांव सोंपयता मागीर जावनी. न्ही तूं तें आतां न्यू कनेक्शनाचे JERCच्या रुला प्रमाणे न्ही JERC जो सर्क्युलर आयला एक तुमी कॉस्ट वाडयलो. हॅज इट बीन इम्प्लिमेंटेड इन टोटल? सगळो जो गॅजेटा प्रमाणे नोटिफाय जालो ताज्या प्रमाणे तुम्ही सगळें स्टार्ट केलें, रेट्स वाडयले तुम्ही, बाकीचे क्लॉजीस आनी कंडिशन्स आशिल्ले ते तुम्ही इम्प्लिमेंट केले? अजून करूं ना. केन्ना जातले? दिता तुका आन्सर. स्पीकर सर, ह्यो गोष्टीचेर आज नजर घालपाक जाय. कित्याक जशें हॉनरेबल सीएमान म्हणलां एग्रीकल्चर क्षेत्रांत त्रास जाता. पंचायत हॅज बीन टोल्ड टुडे टू पुट देअर ओन पोल्स, own wiring, they have to look at their own fittings, own fixtures, maintenance of street lights, and putting on and off. तिसरी गोष्ट स्पीकर सर, हांव ताज्या प्रश्नाक उत्तर म्हाका दिवचें पडटलें, कारण इट इज बेसिकली कनेक्टेड विथ पंचायत, म्युनिसिपालिटी, एग्रीकल्चर. तेच हांव ताका सांगतालो की ही विल नॉट बी एबल टू एन्सर दॅट बिकॉज द डिसिजन हॅज कम फ्रॉम मल्टिपल डिपार्टमेंट. नाल्यार मागीर काही जाणांची समजूत जातली की हांव ताजे प्रश्नाक उत्तर दिवंक सोदता म्हणून. तुवें प्रश्न विचारला तो सगळ्या डिपार्टमेंटाक एनकम्पस करणारो आहा. ताजेर आमी एक निर्णय घेतलेलो आसा, जो निर्णय सादारण फेब्रुवारी एंड पर्यंत इम्प्लिमेंट जावंक जाय. तो म्हणजे वी आर फिक्सिंग सम फिक्स रेट फॉर दोज सेक्शन्स वीच आर एट डिसएडवांटेज. फॉर एग्जाम्पल सिंगल हाऊस, मागीर फ्लॅट म्हणजे रेजिडेन्शियल कॉलनी, नवीन जे कोण बांदता बिल्डर आनी एक 100 फ्लॅट आहा जाल्यार तांकां कनेक्शन. इंडस्ट्री स्मॉल स्केल बिलो 100 KVA, कमर्शियल कनेक्शन बिलो 10 KVA आनी एग्रीकल्चर सेक्टर. ह्या 5 सेक्टरांक आनी स्ट्रीट लायट हाज्या खातीर वेगळी योजना सरकार इम्प्लिमेंट करता, जाच्या अंतर्गत वी वील डिफायन द प्रायस. दे वील रेज देअर प्रायस. The difference between the two will be paid by government through a separate budget rate. That will be almost final stage gaila. It will be implemented definitely in the month of March, where additional cost to be given to the electricity department
will be done through a different budget head or a escrow account. Because एक last प्रश्न. In this transit time, what does the consumer do? आज म्हाका कनेक्शन जाय कित्याक JERC प्रमाणे 30 दिसान ट्रान्सफॉर्मर फीट जावंक जाय कोणाचो प्रोजेक्ट आसलो जाल्यार पूण एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 3 म्हयने घेता टेंडर प्रोसेसाक 3 म्हयने आनी घेता इन्स्टॉलेशनाक रीपेमेंट ऑफ बिल्स 4 म्हयने बिलां येना आनी तांच्या प्रोसिजरा प्रमाणे एक म्हयन्याचो टायम दिल्लो आसता कंज्युमराक हाजेर लक्ष घालचें पडटलें इन द सेम सिक्वेन्स इफ वी वॉन्ट टू गिव अ प्रॉपर रिलीफ टू द कंज्युमर द JERC हॅज टू बी लुक्ड इन बोथ सायड्स टॅरिफ वाडयता ओके वी कॅन अंडरस्टँड वाडटा बिकॉज ऑफ रेवेन्यू बाकीच्या गोष्टींचेर द गव्हर्मेंट हॅज टू पूट प्रश्न कितें ताका विचारता हांव केन्ना जातलें आतां आमचो जो आसा प्रोसेस ऑनरेबल CMान म्हणलां इन ट्रान्झीट लोकांनी कितें करपाचें जांकां कनेक्शन आज जाय फेब्रुवारी भितर पॉझिटिव्हली नोटिफाय जातले फेब्रुवारी बरें थँक्यू श्री विष्णू वाघ I got my answer through Honorable CM's statement. My only one concern is, will this not make the electricity department more insensitive towards the views of the common people? They will say, we are not concerned with you. You go to that department and do it. We can't help you at this juncture. No, will it not add to their problems? I appreciate the concern, but I think he has not understood what I am trying to say. The system will be like this. There will be a scheme operated by electricity department itself. As now what they do, what he says is correct. घराक जर तू कनेक्शन जाय 1,50,000 एस्टिमेट काडटान दिता बरोबर देट इज अ कंप्लेन 4 खांबे घालूंक जाय एग्रीकल्चर कनेक्शनाक 2.5 लाखाचे एस्टिमेट काडटान दिता दे वील रेज द सेम एस्टिमेट बट द कंज्युमर वील हॅव टू पे वॉट इज द डिफायन्ड अमाउंट say 2,000 rupees, 1,000 rupees, 5,000 rupees, depending on variety of consumer, they will have to pay that amount. Moment they deposit that amount, the department will raise the balance amount from that budget head. म्हणजे समजा 1 लाखाचो एका कंज्युमराक हे काडलो डिमांड काडलो कनेक्शन दिवपाक आनी let us for argument's sake we have not fixed the amount. Let us for argument's sake that consumer has to pay 1,000 rupees. He will pay 1,000 rupees, 99,000 rupees will be debited to a budget head where the amount will be given from the budget and the department will take 1 lakh rupees to its credit. He will get the connection as he was getting earlier. So you don't have to approach separately. It will be an automatic exercise. Rates for various consumer will be predefined. म्हणजे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आसत जाल्यार इतले पयशे भरूंक जाय हावज होल्ड आसत जाल्यार इतले पयशे भरूंक जाय एग्रीकल्चर आसत जाल्यार इतले पयशे भरूंक जाय सारके डिफायन्ड आसतले वयले पयशे थंयच्यान घेतले त्या अकावंटाच्यान त्यामुळे देर वॉन्ट बी एनी रनिंग अरावंड टू द डिपार्टमेंट्स अदर डिपार्टमेंट्स वॉन्ट हॅव टू गो गेट इनवॉल्व श्री नरेश सावळ स्पीकर सर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पयलीं दर म्हयन्याक येतालें आतां 3 म्हयन्यांनी येता हे कित्याक आनी अशें केल्यान कोणाक फायदो सरकाराक फायदो काय कंज्युमराक फायदो न्ही तूं सांगलां तें बरोबर आहा इलेक्ट्रिसिटी बील थोडेशे डिले जावन येता 2 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान थोड्या पार्टान उरला तशें म्हाका दिसता आमी एक न्यू थोड्या दिसान एक आउटसोर्स करपाची तयारी आहा आनी तेतून एक वर्साचो कॉन्ट्रॅक्टर कोण तरी येतलो आनी हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले तेजे डिफिकल्टी येयल्ले कित्याक लागून इलेक्शनाक लागून थोडे स्टाफ आमचो मिटर रिडर्स दुसरे कडेन यूज केले 1-2-3 फावटी अशे थोडे डिफिकल्टी येयले म्हण प्रॉब्लेम येयले हातूंतल्यान कंज्युमराक त्रास जाता किंवा कंज्युमराक चड हे फारीक करचें पडटा हाका तुमी एग्री जाता चड बील म्हणजे म्हाका दिसता ते 2-3 म्हयने दिल्या कारणान थोडेशे बर्डन जाता पण आनी थोड्या दिसान तो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमी तयारी आहा श्री अलेक्से लॉरेन्स स्पीकर सर म्हजो एक अनस्टार एल्युकी आसलो हातूनच एक आमी प्रश्न विचारिल्लो की दिवचल मतदारसंघान ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेडेशन आसा काय ना ते कांयच पेंडींग ना म्हणटा पूण हांवें ऑलरेडी मिनिस्टराच्या ऑफिसान त्या लेटराचें सगळें दिल्लें आसा वडावल गांवचो थंय तो ट्रान्सफॉर्मर आसा तो कमी पडटा तो अपग्रेड करपाक जाय हेजी मातशी तुमी दखल घेवची सर चीफ मिनिस्टरान म्हणलां की आय जस्ट वॉन्ट
सारकें basic I want to know from the chief minister कितें म्हणलां that the budget head that whatever suppose 1 लाख bill येयलें हांव simple languageन विचारता 1 लाख जोतर तुका cost येयलो कनेक्शन घेवपाक just 2 minutes आनी जोतर तेका 1 lakh फारीक करूं नाका he will pay only 2,000 rupees 1,000 the department will bear so the common man when he goes for a connection he has to just pay 2,000 rupees and balance the department will bear for any connection could be domestic or could be agricultural just a clarification कित्याक तुवें सांगिल्लें पाहिजे I will not take amount. I will say X amount has to be whatever paid by this under the scheme for a defined class of consumer. I told you, individual consumer, housing society, small scale industry, small commercial establishment below 10 kVA and agriculture. या 5 sectorank concession astale. The department will take full amount. It is book adjustment. from the whom from whom It is book adjustment book adjustments because that there will be a budget aid. From the budget head. See, this is what the problem the here government is. will subsidize Yes. one more question Yes. so all Yes. categories because of all categories other than commercial or for big industries Big small indus- scale industries multi big industries and commercial about 10 kVA. above 10 kVA okay so rest others ये shopkeeper भी लागचे ना. so I can take it as this assurance that all people any Yes, person yes. goes for the connection. I'll spell out. Okay. Individual dwelling unit. I am just correcting. I just wanted clarification. House flats under society. Commercial unit below 10 kVA. Industry below 100 kVA. Small scale industry below 100 kVA. And agriculture. These are the 5 concession you identified. Including small residences. Including individual. Individual as well as flat. But flat will be slightly more than individual. फुडलो प्रश्न डॉक्टर प्रमोद सावंत. Speaker sir, ask me to permit the LAQ 3A. Reply printed out. Speaker sir, म्हाका उत्तर दिला तेतूर there are the 23 study center in the Goa state. There is a student Goa for the student of National Open School project of Government of India under MHRD and no open college or correspondence or the operational in the state. But Speaker sir, हांव शिक्षण मंत्र्यांच्या लक्षांत हाडून दिवपाक सोदतां की गोंयांत ही 23 सेंटराच्या भायर आनीक अशी कितलीशीच ज्यो कॉलेजीस आसात करस्पॉन्डन्स कॉलेजीस आसात म्हणजे कडेन प्रुफूय आसा ताजे प्रॉस्पेक्टसूय हांवें हाडलां त्याच बरोबर लोकल न्यूजपेपरांनी प्रत्येक फावटी एडवर्टायजमेंटूय करता एडमिशन इज ओपन जर 2 दिसां पयलींच्या पेपरांनी केल्या अश्यो वेगवेगळ्या प्रकारच्यो कॉलेजीस गोंयांत येता सो दॅट युवकांच्या आनी सगळ्या स्टुडंट्सांचें कन्फ्युजन जाल्लें आसा ह्या पद्दतीन आमी पळयता की जो 8वी फेल जाता आनी डायरेक्टली ह्या कॉलेजींनी वता तो 10वी पास जाता फुडें 12वी जाता डिग्री घेता आनी ह्यो सगळ्यो डिग्री वॅलीड काय कितें हो एक म्हाजो प्रश्न आसा आनी आतां पर्यंत तांकां गव्हर्मेंट जॉबूय दिल्ले आसा ह्या युनिवर्सिटींतल्यान आमचे भुरगे जे रेग्युलर कॉलेजींतल्यान शिकता जे ग्रॅज्युएट जाता पोस्ट ग्रॅज्युएट जाता तांकां खंय तरी जॉब मेळूंक ना पण हेंच्यो डिग्री म्हाजो क्लियर प्रश्न आसा ह्यो सगळ्यो कॉलेजी वॅलीड आसा काय कितें हांकां आतां पर्यंत तांकां गव्हर्मेंट जॉब दिल्ले आसा आनी ह्या पद्दतीन जर वॅलीड ना जाल्यार गव्हर्मेंटान क्लॅरिफाय करचें की आयदर यशवंतराव चव्हाण आसतली गोवा कॉरस्पॉन्डन्स कॉलेज आसतली इग्नो कॉलेज आसतली अश्यो कितल्योश्योच कॉलेजी कितलेशेच भुरगे एडमिशन्स घेता तांचो फुडें फुडार कितें हो माननीय मंत्र्यांनी लक्षांत हाडून दिवचें. स्पीकर सर अत्यंत म्हत्वाचो प्रश्न ऑनरेबल मेंबरान उबो केल्लो. पयलो पॉयंट यशवंतराव चव्हाणाची परमिशन फुडल्या वर्सा सोंपता. एक इग्नूची आसा इंदिरा गांधी ओपन युनिवर्सिटीची पण ताणें जो प्रश्न रेज केला ताजो खरो इम्प्लिकेशन जें आसा तें एम्प्लॉयमेंटाक आसा बरोबर न्हय. त्यामुळे सरकार ह्या विशयाचेर सिरियसली कन्सिडर करता आनी म्हाका दिसता 1 म्हयन्या 2 म्हयन्या भितर निर्णय जातलो की ऑल RRs वील बी एमेंडेड टू मेक इट कंपल्सरी दॅट क्वॉलिफिकेशन शॅल बी fully attended class qualification.